हॅलो गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आईची ही हालत पळोवन तुमकां कळत आसतलें की ना, आयज तर हांव तर स्पेशली बरेंच ना. हो सगळो पसारो बिसारो तुमकां पळोवन कळत आसतलें की हें सगळें करपाक न्ही म्हाका कितलो बेजार येता. म्हजें तोंड पळयल्यार तुमकां समजता आसतलें. आतां तुमी म्हणटलीं कितें जालें, सकाळ सकाळ फुडें क्लिनिंगाचें काम अशें घेवन बसलां काय म्हणून. तर हांव मुद्दाम जावन अशें करून हें क्लिनिंगाचें काम जें आसा पळय तें घेवन बसूना. म्हाका जबरदस्तीली हें सगळें करपाक पडटा. आतां एक्चुली जालें कितें जाणा, सकाळी फुडें उठलें, घरांक नॉर्मल जशें उठोन ब्रश करून मागीर सान्न वयर करपाचो हो म्हजो रुटीन आसता. सकाळ फुडें उठलें, घर दार ओपन केलें, मागीर ब्रश एंड ऑल करून फ्रेश बी जावन येवपाचें. आनी सगळ्यांत पयलीं काम जें आसा पळय तें म्हणल्यार घरान सगळ्याक सान्न वयर करून काडपाचो. तशेंच सगळ्याक सान्न मारतालें. घरांक सगळ्यांक सान्न मारली आनी लास्ट जेन्ना किचनान सान्न मारून जावपाक येयल्ली पळय, फाटल्या दारार पावलें तेन्ना न्ही अशेंच वट्याचेर लक्ष गेलें. वटो म्हटल्यार किचन प्लॅटफॉर्म जो आसा पळय तेजेर लक्ष गेलें. जाल्यार कितें पळयतलें, सगळ्यो मुयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो किचन प्लॅटफॉर्माचेर आसा. आतां अशें बी ना की किचन प्लॅटफॉर्म जो आसता पळय तो बुरसो आसा, कितें पडलेलें आशिल्लें ताका लागून मुयो येयल्यो, तर ना, अशें केन्नाच ना. तुमकां तर खबरूच आसा, सकाळ फुडें ब्रेकफास्ट केलो, रेडी केलो, आयदनां धुवचे पयलीं हांव सगळो गॅस पुसयतां, वटो पुसता, सगळें करता. दनपारां रांदलें, परत पुसलो, जेवण जालें, परत पुसलो, सांजची च्या केली तेन्ना पुसलो, रातचें जेवण जालें तर तेन्ना तर सामको उदक बी घालून क्लीन करून पुसता आमी, म्हळ्यार लिक्वीड बी लावन. तर इतलें आमी किचन जो आसा पळय न्हू तो क्लीन करता. आनी ही गोश्ट जी आसा पळय न्हू ती म्हाका तुमकां प्रूव करून दाखोवपाची ना, कित्याक की तुमकां खबर आसा की करता म्हण. जितले टायम जेन्ना गॅस यूज जाता पळय तितले टायम हांव वॉटर जो आसा पळय तो पुसून घेता. बट आयज सकाळ फुडें अशें कितें जालें कळ्ळेंच ना. सकाळ फुडें उठ्ठनाच पळयत जाल्यार सगळ्याक मुयो भरल्या. अशें ना की अमकीच गोश्ट एक आसा ताकाच मुयो येयल्या, अशें ना की गॅस स्टोव जो आसा पळय ताका मुयो येयल्या, जावं कितें आयदनां आसा ताका मुयो येयल्या, अशें ना. जी कितें ग्रॉसरी आसा पळय न्हू रायट सायडीच्यान ताका थंय मुयो येयल्यो ना. बट लेफ्ट सायडीच्यान जो हो सिंका कडल्यान गॅस स्टोव जो आसा पळय न्हू थंय सगळ्याक मुयो येयल्ल्यो. मुयो इन सेन्स अश्यो ज्यो पळय बारीक मुयो आसता पळय, काळ्यो मुयो ज्यो घास मारल्यार सोडना सारक्यो, मोठे तकलेच्यो, तसल्यो मुयो आयिल्ल्यो. तर पयलीं सगळ्याक हांगा स्प्रे मारून घेतलो, म्हळ्यार जे हाका मुयो आशिल्ल्यो पळय न्हू तितल्याकय सगळ्याक. आनी मागीर न्ही उदक घालून त्यो मुयो सगळ्यो झाडून काडल्यो. आतां स्प्रे मारलो म्हणटकीर सगळें साबण लावन धुवन पुसून काडपाकच पडलें. तर तें सगळें पुसून काडलें. पयलीं सकाळ फुडें पळयतनाच न्ही तकली पिड्ड्यार जाली. हांव कितें काम करतां, कित्याक करतां कांय समजनाशिल्लें. फक्त अशें जाल्लें की एकदां हें जावन पडल्यार पुरो, म्हाका आनी कांय करचें ना, फक्त हें कंप्लीट करून काडपाक जाय, अशें जालें. सकाळ फुडें कसलो वावर आसता तुमकां खबर आसा, उठ्ठनाच हें सगळें जातकीर कितलो बेजार येता न्ही. सो म्हाजेंय बी तशेंच जालें. केन्ना काय हें कंप्लीट जाल्यार पुरो जाल्लें. आनी तेतूंत भितर कॅमेरा लाय, म्हळ्यार ट्रायपॉड लाय, मोबायल लाय, शूट कर, हें सगळें म्हाज्या तकलेन येयलेंच ना. मागीर जशें 75% काम म्हाजें कंप्लीट जालें की ना, मागीर अशी याद येयली, अरे चल ट्रायपॉड लावया, जें कितें म्हाज्या वांगडा जाता, जावं रुटीन जें कितें आसता म्हाजें, जें कितें नवें पन्नें सगळें आसता पळय तें तुमच्या वांगडा हांव शेअर करतांच. तर हेंवूय बी म्हटलें तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. आनी तेन्ना म्हाजो मूड असो नाशिल्लो, परिस्थिती अशी नाशिल्ली की मोबायल असो करून धरून फेस टू फेस उलोवपाचें. तर म्हटलें पयलें ट्रायपॉडाक लावन शूट करया आनी मागीर कितें आसा तें सुसेगाद तुमच्या वांगडा वॉयस ओवराचेर शेअर करया अशें म्हणून. सो हें सगळें न्ही हांवें हांगासर क्लीन करून घेतलें, धुवन पुसून घेतलें. आनीक स्प्रे जो आसा पळय न्हू, जो मुयांक जो स्प्रे मारता पळय आमी, कितें म्हणटा ताका, कसलो किलर तो, कॉक्रोच किलर एंड ऑल, तो स्प्रे मारलेलो हांवें. सो मातसो तो किचनान यूज करप म्हणटकीर रिस्की अशें जाता न्ही, ताका लागून 2-3दां न्ही हांवें हें साबण लावन घासून धुवन काडलें. आनी कितें जालें खबर आसा, एक्चुली जेन्ना आरमार जी आसा पळय आयदनाची आरमार ती काडून जेन्ना सकयल दवरली पळय न्हू तेन्ना न्ही त्यो सगळ्यो हाल्ल्यो आनी सगळ्याक स्प्रेड जाल्यो. किचनाक आयदनाची आरमार आसता म्हाज्या, तुमकां खूब जाणांक खबर आसतलें. गॅस स्टोव आनी सिंकाच्या मदीं ती आयदनाची आरमार आसता. सो ती काडून जेन्ना हांवें दवरली पळय न्हू तेन्ना ती मुयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो सगळ्याक स्प्रेड जाल्यो. आनीक त्यो मुयो ज्यो आसा पळय त्यो भायल्यानसून येयल्ल्यो. म्हटल्यार भायर कितें जाल्लें, हे दिसांक पावस बी पडटालो आनी सगळें थंड आशिल्लें न्ही, अशें म्हणटात की मुयो थंडायेक बी येता न्ही, सो त्यो तश्यो आयिल्ल्यो. आनी त्यो अश्यो न्ही स्टेप्सां वयल्यान फाटल्या दारांतल्यान खाचींतल्यान भितर आयल्यो.
मे बी अशें आसतलें की सकाळ फुडें तेन्नाच त्यो येताल्यो, ताका लागून त्यो अर्देच वॉट्यार आशिल्ल्यो, फुल्ल वॉट्यार पावूना. मे बी तशें आसपाक शकता, कित्याक की ग्रॉसरी जी डब्यांनी घालून स्टोर करता पळय ताका बीन जर लागलेलें न्ही, हांवें आनी कांयच चिंतपाक येनाशिल्लें. म्हाजी मायंड सामकी ब्लँक जाता आशिल्ल्यो, कित्याक की त्यो मुयो वचना. ग्रॉसरी पयलीं म्हणल्यार सगळी भायर उडोवपाक पडटा आनी सगळो वॉटो धुयता करता म्हणल्यार सामकें न्ही म्हाजे 12 वाजता आशिल्लीं. तरी एक बरें की ह्याच सायडीच्यान सगळ्यो मुयो ज्यो आसा पळय न्हू त्यो आयिल्ल्यो. आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार हो आयज सकाळ फुडें वचपाचो नाशिल्लो. तुमकां तर खबर आसता मोस्टली ताजो 9, 9:30 असो टायम आसता वचपाचो, नाजाल्यार एक एकदां तो बेगीन 7 सुमार बी वयता. आनी अशें जर कितें आशिल्लें 7 चड 9, 9:30 सुद्दां जर वचपाचो आशिल्लो न्ही, म्हाका हें सगळें करपाक मेळनाशिल्लें. पयलीं म्हटल्यार एक तर हेका तूं ब्रेकफास्ट करनासतना चल म्हणपाक पडटालो. सेकेंड थिंग तूं ब्रेकफास्ट जाय जाल्यार हांगा राव, म्हाजें सगळें काम जातकीर तुका ब्रेकफास्ट करून दिता, अशें म्हणपाची परिस्थिती येता आशिल्ली. इतलें सगळें आशिल्लें. तर तें एक बरें आशिल्लें की तो हो आयज सकाळ फुडें वचपाचो नाशिल्लो, लेट असो 11 बी वयतलो म्हणटालो. सो ती एक गोश्ट बरी आशिल्ली. सो सगळें हें न्ही हांवें पयलीं धुवन पुसून घेतलें. पयलीं तर तकली सामकीच पिड्यार जाली की हें सगळें सकाळ फुडें वावर जो आसा पळय तो घेवन बसपाक पडटा म्हणून. मागीर अशें दिसलें चल हांसूं, केन्ना ना केन्ना निवळ करपाक जायच आशिल्लें म्हाका. तुमकां बी हांवें फाटल्या दिसा सांगलेंच पळय, जेन्ना आमी वचपाची आशिल्लीं पळय न्हू ट्रीप, जेन्ना आमी प्लॅन केल्ली पळय ताच्या पयलीं एकदां तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केलें की म्हाका हें सगळें किचन जो आसा पळय तें डीप क्लीन करपाक जाय अशें म्हणून. बट अशें चिंतून नाशिल्लें की अशा परिस्थितीन करपाक पडटलो म्हणून. बट आसूं म्हटलें, सगळें क्लीन करून घेतलो. आनी क्लीन केलो तर केलो, एकूच सायडीच्यान वयरूच सगळो क्लीन केलो. आनीक पोनाक बी जें आसा पळय न्हू तें सगळें काडून मॉप मारून घेतलें. तें मागीर हांवें मॉप बी मारला पळय तें शूट केलें ना, कित्याक की हेंच इतलेंच जें आसा पळय तें व्हिडियो शूट करून तुमकां दाखयलां. हें सगळें किचन जो आसा पळय न्हू आसा तसो सेट केलो परत. म्हणल्यार जी आयदनां हांवें काडलेलीं पळय, म्हणल्यार तें रॅक जो आसा पळय तो आयदनाचो, तितूंतल्यान ती सगळी आशिल्ली तशी परत घातली. आनीक सगळ्याक सान कोयर करून घेतलो. आनी मागीर न्ही सगळें मॉप मारून घेतलें. एकूच की हांवें हें सगळें इतलें वट्याचे वयल्यान टायल्स बी आसा पळय सगळें पुसून तर घेतलें. फक्त इतलेंच की आयदनाची आरमार जी आसा पळय न्हू ती घासूना. ती बी घासपाक खूब टायम लागतलो. आनी ती घासता न्ही बरें सुसेगाद पासेसान करपाक जाय, कित्याक की ती हातीक लागता. घासता ती जर गडबड करून बी घासली न्ही जाल्यार ती हातीक लागता इतलें शुअर. आनी जितलें कॅरफुली सुद्दां ही करपाक गेली न्ही 1-2 पावटी तरी हातीक लागता. सो ताका लागून हांवें ती सकाळ फुडें आतां तो वावर घेवन बसून एक दीस म्हटलें त्या सायडीच्यान, म्हणल्यार एल शेप न्ही आमचो किचन, सो रायट सायडीच्यान जो आसा पळय तो तितलो प्लॅटफॉर्म निवळ करतलें म्हटलें. आनी ही आलमार जी आसा पळय ती घासया अशें म्हणून. आनी पोनाक बीन तर हांवें सगळें हें जें तुमकां दिसता पळय सिलेंडर किंवा ही वेजिटेबल ट्रे जी आसा पळय तें बी सगळें काडून हांवें घासलेलें. वट्याच्या पोनाक जो हें आसता पळय फ्लोरींग तें बी सगळें घासून हें केल्लें. म्हणल्यार कितें करता आमी ताका न्ही डायरेक्टली स्कॉच ब्रायट जे आसा पळय तो घेवन मातसो 1-2दां साबणान हें करता आनी मागीर तेजे वयल्यान मॉप मारून काडटा. सो तें सगळें क्लीन करून घेतलेलें. तर अशा रितीन आयज जो आसा पळय न्हू तो म्हाज्या वांगडा हो वावर जालो सारकोच. आनी अशें ना अनइमॅजिनरी. आनी अशें बी ना की बाबा येता मुयो म्हाका यूज टू आसा अशें बी ना. मुयो त्यो केन्नाय कश्यो येवं शकता. फर्स्ट टायम अशें जालां, फर्स्ट न्ही आय थिंक सेकेंड टायम अशें जालां. 4 वर्सां जावपाक येयलीं लग्नाक. तर लग्न जालां पळय त्याच वर्सा एक दीस अशेंच जालें, सकाळ फुडें उठ जाल्यार सगळ्याक जमणीक धरून वट्याक धरून सगळ्या अख्खे किचनभर मुयो आशिल्ल्यो. तांदूळ बिनूळ जे आसता पळय न्हू 25 किल्लाचे डबो आसलेलो म्हाजो तेन्ना तांदळाचो, 25 किल्लाचे पॅकेट तितून खाली केले, ते बी सगळें पिड्यार जावन गेल्ले मुयो लागून. सर हो इतलो सगळो वावर पडलेलो तें याद जालें मागीर म्हाका. आनी म्हटलें की ना हें तरी इतलें परवडलें न्ही तें सगळें इतलो वावर अशें म्हणून. आनी ही सेकेंड टायम जालां तरी बरें देवाच्या कृपेन इतलेंच जालें. आनी कांय वावर पडूना. ग्रॉसरी बी जी आसा पळय न्हू ती पिड्यार जावं ना. जाल्यार ताका कांय करपाक शकना, बट इतल्यार जालें हेंच ओके म्हणटा. हॅलो, गुड मॉर्निंग. सकाळची म्हाजी धांवपळ पळयली न्ही तुमी, कसले उठा बश्यो पडल्यो. तर नाका जालें सामकें. नाका जालें इन सेन्स अशें की काम चड व्हडलें पडूना, बट तकली चड पिड्यार जाली अशें करून सकाळ फुडें हें. आनी तुमकां तर खबर आसा सकाळ फुडें उठ्ठना म्हटल्यार कितलीं कामां आसता पळय. आनी तितून भितर बी हें अशें करून वावर पडलो की आनी बेजार येता न्ही सामकोच. म्हाजेंय बी तशेंच जालें सगळें.
सकाळ फुडें उठले आनी सान्न मारपाक म्हण हांगा हॉलांक रुमाक सगळ्या भायर बी मारली. लास्ट हांव किचनाक मारता. किचनाक मारली बीन आनी एंड पॉयंटाक वट्या कडेन पावत जाल्यार वोट्यार सगळे म्हळ्यार किचन प्लॅटफॉर्म जो तेजेर कितें हालता हें म्हण बारीक पळय जाल्यार मुयो इतले बेजार येयलो जाल्यार म्हाका पयलीं सगळो स्प्रे मारून उडयलो आनी मागीर सगळें धुवन पुसून काडलें. एक्चुली म्हाजो किचन प्लॅटफॉर्म बी जो आसा पळय न्हू तो क्लिनूच आसता, बट स्टील अशें कितें जालें खबर ना. बट आसूं त्या निमतान एक निवळ बी जालें अशें म्हणून हांवें सगळें सोडून दिलें. आनी एक बऱ्याची गोश्ट अशें की हो आशिल्लो घरा कडेन म्हळ्यार हो जर सकाळ फुडें वचपाची गडबड बी आशिल्ली न्ही जाल्यार आनी म्हाजी वाटच लागता आशिल्ली सारकी. सो सगळें केलें त्या निमतान घराक बी सगळ्याक मॉप मारून काडलें, सगळें केलें. आनी हो आसा अजून आसा घरा कडेन आतां 11 सुमार जाले आतां. आनीक हांव भायर निवळ करतालो. जशें की तुमकां खबरच आसा आमच्या हांगासर आतां 2 जात्रा आसा. एक म्हालशेचें टेम्पल जें आसा पळय थंय आनी एक हांगा हें जें ऑपोजीट आमच्या घराच्या टेम्पल आसा पळय वेंकटरमणाचें त्या देवळान. म्हालशेची पालखी जी आसा पळय ती शेनवाराक म्हळ्यार जात्रा इन थंय नाटकां बी आसता बट आमी थंय वचना तितली. सो पालखी जी आसा पळय न्हू ती थंय म्हालशेंतल्यान चलत येता देवळा कडेन आनी अशें करून हांगा सकयल वनाक वता. सो ताका लागून तें सगळें निवळ बी करता आमी, तोरण बांदतात, लायटींग बिटींग सगळें आसतलें. बट ह्या खेपी पावस कितें करता पळोवया, लायटींग घालपाक दिता काय ना तो. सो तें सगळें आसता. मागीर शेनवाराक ती आनी 10 का 11 तारखेक कितें तरी वेंकटरमणाची जात्रा. पयले दिसा जात्रा, पालखी बी येता. पालखी तशी सरून अशी शेतांतल्यान अशी वता. म्हालशेची पालखी जी अशी वता आनी अशीच वयता आनी वेंकटरमणाची पालखी तशी घुंवोन येवन वता. शेतांतल्यान येता आनी आमच्या हांगसरल्यान वता. त्याय दिसा आमी परत तोरण जें आसा पळय तें बांदता, रांगोळी बिंगोळी घालपाक तें आसता. नेक्स्ट डे मागीर देवळान धयकालो आसतलो तें सगळें आसता. तें मागीर तुमकां हांव शूट करून दाखयता. आतां हांवें जर तुमकां म्हणलें न्हू तोरण बांदता म्हळ्यार तुमी खूब जाणां कन्फ्यूज जातली, तोरण बांदता मागीर कितें करता अशें म्हणून. धयकालो म्हटल्यार बी तुमी खूब जाणां कन्फ्यूज जातली. हांगची कोण आसा जावं जेंकां हे कल्चराचे नॉलेज आसा तांकां खबर आसतलें, जावं लास्ट इयरचे कोण म्हाजे व्हिडियोज पळयल्या तांकां बी खबर आसतली. खुबशे सबस्क्रायबर जे आसा ते नवे आसा, लास्ट इयरचे तुमी म्हाजे व्हिडियोज पळयले बी आसपाना. सो तुमच्या खातीर नवें आसतलें खूब कितें, तुमी ते बी व्हिडियो म्हाजे पळयात. फाल्यांचो एक दीस उरला, परवा मागीर हांगासर पालखी बी येतली ती दाखयता तुमकां. तर आतां 11 जावन गेली, आय थिंक 11 सव्वा 11 सुमार जावपाक येयली. हांव जस्ट न्हावलां आनी हो न्ही भायर निवळ करतालो. आत्तां भितर येयला न्हावपाक, देवाची पुजा सुद्दां आयज कांय करूं ना. आतां भायर वत येयलें न्ही ताका लागून हो म्हणपाक लागलो की आतां पुरो करता मागीर उरलेलें सांजचें करता म्हणून. थोडेंशें क्लीन केलां, दाखयता तुमकां. आनी रस्त्यार क्लीन करप म्हणल्यार 12 उठा भशेन तुमकां तर खबरच आसा. आतां जस्ट आयला, जाम जालो वता, दाखयता तुमकां अशें निवळ केलां तें. घरांतले ही एरिया निवळ करपाकूय पडटा, भायली बी पडटा, दाखयता. ह्या सायडीच्यान न्ही हें सगळें रस्त्याच्या ते सायडीच्यान उल्हास मामा तेंगे दुर्गा वटेन हें सगळें निवळ केलें हेणें. आनी हें त्या दिसा केल्लें, पयर केन्ना तरी केल्लें, निवळ केलें. बट तितून भितर पावस येयलो की न्ही ही माती सगळी परत वयली रस्त्याच्या त्या सायडीच्यान वयल्यान सगळी येवन हांगासर स्टॉक जाल्या. ही पळयत हांगासर माती आसा, थंय माती आसा. आतां हेका म्हणल्यार माती बी काडनाका, हेकाच लागून की परत सगळो पावस जर पडलो न्ही जाल्यार परत हे सगळें माती परत येवन स्टॉक जातली न्ही, ताका लागून हेका म्हणलें काडनाका, फाल्यांच काडया अशें म्हण. परवा रातची न्ही पालखी ना, परवा सकाळ फुडें काडून निवळ करया अशें म्हण. हेणें आतां हे सगळें ही जी झाडां येता पळय न्हू रस्त्या सायडीन ती काडून हें करून दवरल्या. सुकली जाल्यार उजो घालपाचो, नाल्यार मागीर भरून काडपाचें. वत लागता न्ही आतां हे सायडीन जालें तेजें निवळ करून. थंय सकयल बी त्या सायडीन आमच्या ह्या दुर्गा वटेन बी केलां हांगासर निवळ. आतां हे सायडीच्यान तशें निवळ करपाचें उरलेलें, वत लागता म्हणून गेलो. आनी आसा न्ही फाल्यां पराचो दीस अशें म्हणून हांवें बी म्हटलें आसूं म्हणून. सो हें सगळें निवळ केलां तेणें आतां. आनी चलात हांव वता भितर. पावसान हे दिसा आमची वाटत लायली. गाडी पळय कितली बुरशी जाल्या आनी हेवटेन निवळ करता सगळ्यांनी. आमीच अशें न्ही, ह्या सायडीच्यान तुमकां पळोवपा वयल्यान रस्त्याच्या न्ही हें पळय सगळ्यांनी निवळ केल्लें, सगळें परत हें जालें पावसाक लागून. तो पावस पळोवया कितें करता तो 2 दीस. सो चलात या भितर. म्हाजें रांदपाचें काम आसा सो तें करून घेता. हो आतां वतलो काय कितें खबर ना, हांवें बी विचारूं ना. 11 सव्वा 11 जाली, तो समतो जेवन वयता, पळोवया कितें करता तो. सो चलात या भितर रांदपाचें काम करून घेवया. आनी रांदपाचें काम करचे पयलीं हांव न्ही देवाक वात लावन घेता. हो आजून न्हावना, जस्ट न्हावपाक गेला. तेदून म्हणल्यार हांव वात लावन घेता, तो मागीर देवाची पुजा करतलो. जस्ट वात लावन फुलां बी घालून घेता आनी मागीर किचनान घुसपाचें. खड येता आतां
आमगे हांगा क्लिनिंगाचें काम चालू आसा. सकाळी तुमकां दाखयल्लें न्ही. ह्या पळयात आतां दनपार न्ही सांज जाली 5:15 5:30 सुमार जाली. ह्या पळयात परत सगळें क्लिनिंग चालू आसा. मामालें घर उरलां समज तो आनी हो दोगांय मेळून करता. सो हेणें सगळें हें काडलें तासून उल्हासमान भरून व्हरता भितर, कित्याक तें आतां जळोवपाक मेळना. पावसान सगळें वोलें जालें न्ही तेका लागून. तो आनी एक वावर आतां व्हडलो, नाजाल्यार जळोवन उडयल्यार बरें जातालें म्हणटा. सगळें भरून काडपाक पडटा. आनी रस्तो पळयात आतां कितलो व्हडलो रुंद दिसता तो. नाल्यार हांगच्यान न्ही अशें करून हे कडे वयल्यान जे कडेन रोड एंड जाला पळय थंयच्यान झाडां आशिल्लीं. आतां ते काडून माती लेवल केल्ली, आतां रोड बरो व्हड दिसता. सगळ्यांनी आपापले कचरो काडपाचो आनी भुरगां भितरल्यान उडोवपाचो. रस्त्यार दवरून सान मारपाक मेळना. अशें करून भरपाचो आनी व्हरपाचो. आपापल्या भितर हो बी थंय शेवटून मारता. उडोवपा न्ही अशें उडोवपा न्ही म्हणटा. ह्या सायडीन ना कायली भरून व्हर मरे, थंय गोट्या कडेन उडय. हांगासर ह्या सायडीन चलता काम. हो पळय हांगा दिसता. आनी ही पळयात हांगासर म्हाजी झाडां. सो आतां भायलें काम जालें की ना भितरल्यान बी म्हाका मातशें निवळ करून घेवपाक जाय. एक्चुली भितरल्यान कांय ना, बट एक निमतान जाता न्ही अशें म्हणून. आतां तुमी म्हणटले करून घेवपाक जाय म्हणटा कोण येवपाचो आसा काय म्हणून. कोण येवपाचो ना, होच करतलो. तर हांव थोडे फार अशें काडून दिवपाचें, सान मारपाचें तेंच करतलें. बाकीचें झाडां मारपाचें कितें करपाचें सगळें तोच करतलो. आनी त्या दिसा हांवें तुमकां दाखयल्लें पळय कोंब फुटल्या म्हणून एका, तें झाड. पळय 2 कोंबऱ्यो फुटलेल्यो बऱ्यो जाल्या. गुलाब फुलताले पळोवया. हांगासर पळय एक कळो टायप येयला, फुलता जाल्यार पळोवया. आनी हे पळय हांगा हे 2 गुलाब फुल्ले म्हणजे काल फुल्लेलो. हो झडलो, हो पयर फुल्लेलो, हो काल फुल्ला. आनीक आतां परवा आमची पालखी न्ही, त्या दिसा हो बीन मे बी फुलपाक शकता. हांगासर हो मोटेलो गुलाब, गांवठी गुलाब जे आसता पळय मोटे ते सगळे.